सोमवार 9 तारीख जुन्याची 2025 सायबीन पवित्र सभेची आवय मुखेल म्हणून त्यावेळेला जाऊन सिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. याला कादार जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडचे आधी सगळी कामां शांती पावली. देखीक ताणें मनशाकुलाची सोडवण केली. परत आमकां आपल्या बापाच्या कोपान एकठांय केली. चोराक सोद बसयलो. कुडींतले रोगत आनी उदक व्हांवयले. मनशाकुलाक बक्षी आनी शेवटाक आपली आवयक आपल्या शिसाचेर आधीन केली. हे सगळे जेजून केले कित्याक ती बापाची येवजण आसली आनी मनशाकुलाचे सोडवणे पासून ते घडोवपूच जाय आसले. आमचे पवित्र सभेन सायबीन मायक आमची आवय म्हूण वावरतान मानून घेतल्या. ती जेजूची आवय आसली पूण सामुळाक ती शिसाची आवय जाली आनी सेनेकांत ती पवित्र सभेची आवय जाली. 1964 वर्साक पाप साहेब पावलो दुसरो हाणे दुसरी वाटिकान सभेत मारी पवित्र सभेची आवय म्हूण स्विकारली आनी भरगोटली. मारयेचे जिवीत देवाची आज्ञा पाळूंक आनी भावार्थान रिकून रावूंक जालें. त्या पासून तिचे वय हें उतर देवदूताचे विस्पेक आनी खुर्सापणी साकार जालें दिसून येता. मारिया एक मोदेस्ती कशी वावरली. पयलीं देवा आनी जेजू मदें आनी आतां पवित्र सभे आनी मनशाकुळा मदें ती वावरता. सायबीन मायक आयज पासून मनशाकुळाचे गरजेक पावता आनी आज्ञा पाळूंक आमकां स्फूर्ती दिता. सायबीन माय भाशेन दुसऱ्याच्या गरजाक आनी आदाराक पावून वावरता.